सो हॅलो गाईज, केशें हैं सगलीं सोजमाता सगलीं बरें आहाय म्हूण. आयज हांव तुमकां धाकटोसो ब्लॉग घेवन येयलां. सो आयज हांव करता पनीर टिक्का मसाला. बरी डिलिशियस जाता डीश सारकी. केन्ना केली ना जाल्यार तुमी करूंक जाता. चोय आनी कोराय. ओके. आनी हांव चोय थोडेशे ऑनियन काट केले, 3 ऑनियन काट केले. बरें लांब कातरपाचे. आनी पनीर जाय. पनीर बाजारांतसून हाडाय. कळ्ळें तुका. कोण आमी खावपाक सोदनाय पळय थोडीं जाणां आहाय म्हणजे तूं पनीर बी खावपाक सोदना. इंडियन दिसता आमकां लायक आमगे गोवन. केन्ना ट्राय कोराय केन्ना इंडियन कितें करपाक. चड जावन कोताय आसतलीं म्हळ्यार हांव सांगता कोनाय तेंकां. ओके. आनी कोण केलें तेंकां देखून चुयाय मिगे दुसऱ्यो. हांव मातशें रेस्टॉरंट स्टायल करता. ओके. जेवण तुमी चुयाय. ओके. ती अंडी जाली आमगेली रेडी, गरम जाल्या. सो आमी हितून तेल घाल्या. तुमी कोणी तेल बी घायनाय, यूज करनाय. थोडें घालपा जाता तुमी तेल यूज करता. चड कोण खायनाय थंय आतां. सो हांवें थोडेंशें तेल घायलां. आनीक बटर येतो घेता. कित्याक बटरान केलें जाल्यार आख्खें बटरान केलें जाल्यार सगळें लागता बंद जाता बटर. ओके. सो ऑयल घालूंक पडटा. ऑयल घातलो बटर. मातशें एग्जॉस्ट मातशें मारता कित्याक मागीर मातशें सावंड मातशें उणें येतो न्ही तो मोडशें ही सायडीक काय कित्याक दोन काय हिंगा हेजें आनी कितें काम आहा आमगेलें हेंय दाखयता तुमकां. सायड बाय सायड हेंय दाखयता. तुमी ऑनियन आतां हितून घालाय. स्टार्ट केलो तो. हीट मातशें मिडियम स्लो यूज कराय. कित्याक तो बटर घायलो आहा तो बंद जावपा नाका. सो ही बरी स्टेम्स, कोरिएंडर स्टेम्स. सो हांव यूज करता. मातशें टेस्ट येता बरो. तुमी घालाय. हांव थोडो जिंजर गार्लीक पेस्ट यूज करता. हांव कित्याक म्हाका ऑलरेडी केलो आसलो पेस्ट. तूं फ्रेश देखील यूज करूं जाता. हो फ्रेश तो बट हांवें पेस्ट करून दवरला. हांव तो यूज करता. कितें काम इजी जाता सो बरें मिक्स कराय. आनी हें घालाय तुमी टोमॅटो टिनांतुलें कित्याक कलरा लागून बरो कलर येता. फ्रेश यूज करूंक जाता. एक बरो कलर येता. सो हांव हें यूज करता. हाफ पेशें यूज कराय. हितून थोडे तुमी काजू बियो तुमी घालाय. आनी थोडी शुगर उडयाय. सो हितून तुमी एक पाप्रिका चिली पावडर घालाय. 1 स्पून मिक्स कराय. सो हितून तुमी थोड्योश्यो मिरची उडोवपाच्यो. ओके. कित्याक हें सगळें मागीर ग्रायंड करपाक वयतलें. बरें स्टायल कराय. काय बरोचो कलर येयलो तो. बरो कलर येता. टोमॅटो 3 यूज केले जाल्यार नॉर्मल आमी टोमॅटो घेताय तें मातशें चड सावरूय आसताय आनी कलरूय येयना. सो ताका लागून हांव ही यूज करता टोमॅटो. दोनूय यूज करूंक जाताय तुमी. तशें करून कांय ना. म्हळ्यार बरी गूड क्वॉलिटी ऑफ टोमॅटो यू हॅव टू यूज. बरें स्टर कराय. आनी तें
मातशें शिजती पण तुका आतां हांव थोडें इल्लेशें उदक घालता हितून नॉर्मली तो घालपाक गरज ना उदक थोडेंशें इल्लें उदक घालपाचें कित्याक मागीर तें सकल लागत सो हांव घालता इल्लें उदक आतां आनी मातशें स्लो उज्याचेर पूण तें दवराय ओके शिजोव हें मागीर जालें म्हणटकीर हें आमी ब्लेंड करुया थोडेंशें टेस्टा लागून थोडें सॉल्ट उडयता कांय लायन्स हिंगा सायडीन यूज करपा दवरली ती दाखयता तुमकां कितें करतलें हांव सो हितून थोडें ऑयल घायलां आनी थोडें हांव उडयता हितून जिरें सो जीर मिरसांग रेडी जाला तेलां घालून हितून आतां थोडोसो ऑनियन एक 3 ऑनियन घायले हांवें सो मुगेलो पियाव मातशें बरो भाजला सारको चड भाजपा नाका ओके हितून तुमी आतां जिंजर गार्लीक पेस्ट एड करता 1 टीस्पूनशें सो ही मुगेली तुमकां सरप्राईज डीश हातूंत म्हणटली पनीर टिक्का मसाला करून गेल्लो आनी एक पदऱ्या म्हूण सो हांवें ती सायडीन धुलो आसलेली तुमचो येतली व्हिडियोचेर सो ती हांव करता सरप्राईज सो हे मगे रेडी जालो आसा हिंगा सो हांवें बंद केलें तें फकत तें आतां निवल म्हणटरी मातशें ब्लेंड करपाचें जिंजर गार्लीक पेस्ट घायल म्हणून मातशें उकडता टूक 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 जातीशें मातशें एक 2 मिनट हेका मातशें भाजपाचो तो मातशें वास आसा तो मातशें वचपाक डिटेल्स वास उरता तो वचोंक जाय जिंजर गार्लीक पेस्टाचो तें जालें म्हणटरीर हांव हितून घालता थोडी जिंजर काट करून दवरली मातशें मोटी काट केली आनी टोमॅटो उडयता एक टोमॅटो मोठे टोमॅटो सो टोमॅटो मातशें मूव जावं पर्यंत मातशें रावया मातशें सॉफ्ट जाय न्ही ती सो 1 टीस्पून चिली पावडर 1 टीस्पून कोरिएंडर पावडर 1/2 टीस्पून टर्मरीक आनी थोडेंशें जीर घाल्यार 1/2 टीस्पूनशें आनी एक तुमकां मीठ मसाला बी आसल्यार तुमी यूज करूंक जाता चिकनूय यूज करूंक जाता कोणा पडना जाल्यार मातशें स्टर करूया ओके थोडेंशें हितून हांव उदक घालता मसाला आहा तो आमगेलो बंद जावपा नाका ताका लागून मसाला मातशें भाजाय अशें करून बरो आनी मसाला रेडी जालो म्हणटरी हें सरप्राईज लॅम्ब चॉप्स हांवें बरें अशें करून बॉयल बी करून दवरलें तेंचें उदक बी काडलें सूप करून सूप पिलें सो आमी हे चॉप्स करता आतां ओके ही सरप्राईज डीश तुमकां सांगूंक ना हांवें ही सरप्राईज डीश थोडेशें हिंगा सॉल्ट घालाय एज पर युअर टेस्ट टर्न कराय मातशें कूक जावपाक दवरपा जाय ओके बरें मातशें मसाले अशें तशें करताय सो हितून थोडो हांव गरम मसाला घालता ते थोडी कॅप्सिकम घालता थोडी मॅगी आहल्या मॅगी इतल्या उडय आनी थोडेशें उदक घालता स्टर करता आनी बंद करता आनी दवरता सो हितून थोडी हांवें कोरिएंडर उडयल्या चोय आनी थोडें सॉल्ट उडयलां आनी अशें बरें टर्न कराय अशें करून मसाले आतां बरें ते मेळ्ळा मिक्स जाला सो टेस्ट वायज बरें आहा
जाला. सो आज मुगेली एक डिश ही रेडी जाली. सो मुगेलो एंड रिजल्ट जो आहे काय बरे मसाल्यान ते बरे टेस्ट तांकां सारको बोला. मातशें ड्राय आमी गेली डीश ते तांकां हाड आसताय बरी मसाले हेडे बी मिक्स जाले आनी चोवपाक बरी डिलिशियस दिसनाय तुमकां. ओके ही मुगे डीश रेडी जाली ती. आतां हांव टेस्ट करता आनी हांव तुमकां सांगता कितें करून जालें तें आनी केस जालें तें. ओके पीस टेस्ट बरो आहा. तुमी कोराय आनी तुमी हाय. ओके बेस्ट जाला तुम्हाला लायक जातलो सारको. तुम्ही म्हणजे व्हिडिओ लायक जात जाल्यार तुम्ही शेअर करूया दुसऱ्यांक आनी तुमी कोण हाय अशें करून. ओके मोग आसूं मुखार दाखयता आनी कितें करपाक तें. सो आमगे ही ग्रेवी आयटम कूल डावन जाला आतां. सो आमी तेका ब्लेंड करूया मिक्सरान घालून. सो आमी हें करून घेया स्पीन करून घेया हें सगळें. जिरे इनसाइड जिरे घाले थोडे एक्झॉस्ट मातशें ऑन करता आनी ऑनियन घाले. दिस इज द सेकंड प्रिपरेशन. हें आमगेलें दुसरें प्रिपरेशन. सो हितून पनीराचो एक क्यूब्सान कट केले. तशें कॅप्सिकम 2 भाजी कॅप्सिकम आहा आनी ऑनियन आहा. सो आमी हेजी घाल्या मॅरिनेट पण दवरले आहे. सो हे तुमी प्लेस कराय. थोडे टोमॅटो घाल्या. 1 टोमॅटो घायला. ऑनियन सगळें घाल्या. रेस्ट ऑनियन कॅप्सिकम आहे ते सगळें ना. सो हितून थोडो मसालो घाल्या. हाफ स्पून टर्मरीक पावडर. 1 teaspoon chili powder. हाफ टीस्पून जीरा पावडर. 1 spoon coriander powder. मातशें मिक्स करूया. मातशें लागता सोपाक. सो हें उदक बंद जावपा पावना. थोडेंशें उदक घाल म्हणटरी. सो अशें स्टर कर. सो मातशें थोडोसो स्पेशल मसाला. सिक्रेट मसाला एक्चुअली. तो मातशें घालूंक पडटा हिंगा. टेस्ट बरो दिता. एन्स करता बूस्ट करता फ्लेवर दिवपाक. आमगेलो मसालो आतां मातशें भाजून जालो. हांव तितून ब्लेंड केलो तो घाल्या. ब्लेंड केलो तो. बरोबर मिक्स करूया. थोडो
थोडा बॉयल येवपासून एक मातशें धाकून दवरया. झाली रेडी. पोर करूया. पनीर आहा तेंय ऍड करूया. थिकनेस चड आहा सो ताका थोडें हें जाय उदक घाललें सो थोडें उदक घालता. सो चोवपाचें कितकोन जाय तें तुमकां थिकनेस चोवपाचें. ग्रेवी जाय चड जाल्यार उदक घालपाचें आनी जाय जाल्यार ओके आहा भाशेन. थोडासा हितून गरम मसाला जाता आणि कोरिएंडर व्हेरी इम्पॉर्टंट. थोडीशी कोरिएंडर चॉप करून घालता हांगसर. थोडीशी कसुरी मेथी मिक्स कराय. थोडासा पिंच ऑफ सॉल्ट as per your taste. आणि जे रेडी हा गुड टू गो नाव. जे पनीरचे आहे काय बरें क्युब्सान काट केला बरें सॉफ्ट जाला आणि ग्रेवी पण. सो आता ही डिश म्हगेली रेडी हा पनीर टिक्का मसाला. ओके सो कलर बी काय बरो येयलो तो चोय डिशा. सो ती टेस्टी जाली ती बरी टेस्टी जाल्या. आणि कोण म्हगेलें चॅनल सबस्क्रायब केलें ना जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब कराय. थँक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग.